बेसिकली स्पीच जर आयकत वन ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पीच आमी म्हाका दिसता लास्ट कितलेशेच बजेट पळयल्या पण इतली शॉर्ट स्पीच हांवें तरी म्हाका दिसता आयकल्ली ना खूब तेंप जालो. वन ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पीचीज वन ऑफ द मोस्ट म्हणजे जनरल स्पीच जशी दिता म्हणटा तशी. गजाली कश्यो 2014 इंडियन 20 चॅस प्लेयर्स आशिल्ले ते आतां 84 जाल्या. ताजो बजेटाक कसो फरक पडटा तो कळना अनलेस दे वॉन्ट टू टेक क्रेडीट फॉर चॅस प्लेयर्स इन्क्रीज इन चॅस प्लेयर्स. फॉरेन इन्वेस्टमेंटा बद्दल उलयली पण फॉरेन इन्वेस्टमेंटाचे जे ड्विंडलींग रेकॉर्ड्स आसा करंट जे आज डावनफॉल आयला फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डावनफॉल कित्याक लागून आला तें कळना. वॉट इज द डिवॅल्युएशन ऑफ रुपी विज डॉलर्स हाचे बद्दल काय उलोवप ना. इट वॉज मोर लायक अ पॉप्युलर स्पीच वीच इज व्हेरी रेटॉरिकल कायंड ऑफ अ स्पीच वेर यू आर टॉकिंग अबाउट होप वील असले म्हणजे एक इलेक्शन कॅम्पेन चल्ला आनी इलेक्शन कॅम्पेनीक तुमी एक प्रॉमिसीस दिता तशें बट देर इज नो कॉन्क्रीट ना फिगर्स बजेटान जे दवरपाक जाय की आमी हे इतले बजेटरी एलोकेशन करतले अशे तरेन वुमन एम्पावरमेंट करतले. सो इट वॉज मोर लायक अ स्पीच वीच इज अ पॉलिटिकल स्पीच जी स्पीच कोणीय दिवपाक शकता. फायनान्स मिनिस्टरा कडल्यान आमी वेगळ्यो गोश्टी एक्सपेक्ट करता. फायनान्स मिनिस्टरा कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करता की एक कॉन्क्रीट प्रपोजल टू अपलिफ्ट द एंटायर इकॉनॉमी. आज आमी पळयला इट हॅज टू ऑल्सो बी conducive for industrial development where there is job generation, employment generation. पण ह्या गोष्टीचेर काय विचारूच येवना. जे नॉर्मल जाता तेच जाले. टॅक्स एक सांगपा लागली 7 लाख पर्यंत देर इज नो टॅक्स. 90% ऑफ इंडिया और 80% ऑफ इंडिया डज नॉट रीच दॅट फिगर ऑफ 7 lakhs. 20,000 बेसीक पगार आशिल्लो ताजो म्हयन्याचो वर्साचो पगार मेळून 2.5 लाखा वयर केन्ना क्रॉसूच जायना. सो ताजी बेनिफीट जी एक्चुअल लोअर इनकम ग्रुपाक वचपाक जाय ती जायना. सो ते सगळे पर्कोलेट जातले जाल्यार एक कॉन्क्रीट बजेट येवंक जाय. नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्पीच. दीस सीम मोर लायक अ शॉर्टेस्ट पॉलिटिकल स्पीच लिस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम फायनान्स मिनिस्टर. ऑफकोर्स आतां रिएक्शन तुमकां पार्टींतल्यान आसलें कोणी सांगलां आसतलें तुमकां जे BJP आसा ते म्हणटना इट इज वुमन सेंट्रीक, इट इज ट्युरिजम सेंट्रीक. काल हांवें म्हणिल्लें 400 बार फुस्को बार तशें आजय म्हणटा हो जो बजेट आसा इज फुस्को बार म्हणजे ती फुगट फुट्टली फुट्ट करून जातली तो आवाज येवचो ना ताजो. सो बेसिकली इट इज लुकींग एट 2024 इलेक्शन्स नथिंग मोर दॅन दॅट आय कॅन से. दिस इज अ व्हेरी डिसअपॉयंटींग बजेट एज फार एज मिडल इनकम ग्रुप इज कन्सर्न ऑल्सो अँड द लोअर इनकम ग्रुप इज कन्सर्न. इंडस्ट्रीक नवे कांय तांणी होप्स दिवना आनी जर कोणी म्हणटा जाल्यार दे आर हिपोक्रिट्स. आय कॅन टेल यू वन थिंग इज दॅट आय डोंट नो हाव टुरिजम इज गोइंग टू इन्क्रीज वेन देर इज 20% TCS. जर तूं आज इंडियेच्यान भायर वता ताकाय 20% तुमी TCS लायला. तातल्यान टुरिजम इंडस्ट्रीकूय इफेक्ट जाला. So all these things are not discussed. So what is the point of having a budget like this? You might as well make political speeches. इंटरीम बजेट इंटरीम बजेटांतल्यान एक होप क्रिएट जाता. इंटरीम बजेटांतल्यान एक फुडली बजेट कशी आसतली ताचें एक पिक्चर आसता वो ट्रेलर आसता. पिक्चर येवपाचें आसा पूण पिक्चर कितें येतलें तें ट्रेलरांतल्यान खंय तरी मनशाक एक उत्सुकता आसपाक जाय की हय होप निर्माण जावपाक जाय. लोकां मदीं एक इच्छा निर्माण जावपाक जाय की हा ही फुडली बजेट जी येतली ती बजेटांतल्यान आमकां कितें तरी ताजो फायदो जातलो, नेशन बिल्डिंगाक फायदो जातलो. पूण तशें कांय थंय कॉन्फिडन्सूच दिसना. सो इवन दो इट इज एन इंटरीम बजेट बट फायनान्स मिनिस्टर seems to be lost. I don't know why she is the finance minister first of all. The way she is, it's a pre-written speeches that she gets in but nothing that comes out from what she really wants to say and how nation has to be built on the basis of the budgetary allocation. कशें नेशनाक फुडें हेल्प जातलें हाच्या विशयी काय खंय तरी मत आयिल्लें म्हाका तरी दिसना.